दिवचले कोर्टा लागीं जंक्शना वयले ते भिरांकूळ झाड निमणे कडेन कापपाचें काम सुरू केलां। न्यायालयान आदेश दिल्ल्या उपरांत भौशीक बांदकाम खात्यान झाड कापपाचें काम सुरू केलां। सुक्या झाडाचो वाठारांत धोको तयार जाल्लो। हे झाड अशक्त जाल्ल्यान ते केन्नाय हुमटून पडपाची शक्यताय आशिल्ली। हे झाड पडून कसलोय अनर्थ घडचे आदींच ते झाड कापचे अशी थळावे कडल्यान नेमान मागणी जाताली। 15 दिसां आदीं ह्या आकांताळ्या झाडा कडल्यान जावपी भिरांकूळ गजाली विशीं गोमंतक टीव्हीन उजवाड घातिल्लो। उपरांत सोमारा सकाळीं हें झाड कापपाचें काम हातांत घेतलें। आज इस्कॉलाकडे आणि कोर्टाच्या कॉर्नरार आसले हे झाड म्हणटा ते फारशे डेंजर आसले, पण टीव्हीचेर गोमंतकाचेर टीव्हीर हे बातमी दिली आणि हे झाड कापपाक आतां सुरवात केलेली आहा। अशेंच ते कन्सल्ट जे ऑफिसर आहात जे ही ग्रामाची समजा सेवा करतात त्यांचे हांव आभारी आहा। तेन्ना समजा अशीच खंय आनी अडचण आसात जे रोडार अन्य कसली बाधा आसात जाल्यार सरकारान आनी कन्सल्ट ऑफिसरांनी समजा हेचेर लक्ष घालचो आनी जाता तितकी लोकांची सेवा करची हें तेंचे कडेन मागता। दुसरी गोश्ट अशी आसा की जे एडमिनिस्ट्रेशन आहा जे ह्या गोवा सरकाराच्या अंडर येतात ते खरेंच हे लोकांची सेवा करतात अशें ह्या झाड कापल्या नंतर म्हाका दिसून आयलें। आनी हे अशेंच आमचें बरें फुडें काम जातलें, कोणाकूच कसलो त्रास जावचो न्हू आनी भुरग्या बाळांचें रक्षण जावचें हेंच तेंच्या कडेन मागता।